खातीर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. ह्या आझाद मैदानाच्या जाग्यार आमी आयज एक अपील घेवन येयलाय. आमी जावन आसा सांकवाडचे नागरीक, विलेजीस ऑफ सांकवाल हू आर आतां जे आमी जे झगडटा भुटानी म्हणटा तो व्हडलो गोंयांत तशें भायल्या गांवांनी एक व्हडलो आवाज जाल्लो आसा आनी आयज 9 म्हयने जाले आमी ह्या इश्यूआचेर झगडटाय. जो परमेश कन्स्ट्रक्शनान जे सांकवाड विलेज पंचायतीन परमिशन दिला, कसली परमिशन कन्स्ट्रक्शन लायसन दिला, आमचो लिगली ओपोज करून पासून ओपोजिशन पंच मेंबरांनी आनी हेकाच लागून आमचो एक गांवचो सिनियर सिटीजन बाब प्रेमानंद नायक हो उपासार बसला आनी आयज तेका 6वो दीस जाला आनी फाल्यां आमची संडे आसा आनी फाल्यां 7वो दीस जातलो. ताजो बाबड्याचो एकूच रिक्वेस्ट आसा की ताजे आयज हेल्थ डिटोरिएट जाता, पूण तरी पूण आमी जायते मिडिया बायट जावन लिडर येयले, पॉलिटिशियन येयले, लोक येयलो, एक्टिविस्ट येयले, अपील केली सांकवाड पंचायतीक की ताजे कंडिशन आसा एकूच की तो फास्ट आपूण मोडटा म्हणटा, पूण एक रिवोक करचो म्हण जे कन्स्ट्रक्शन लायसन भुटानीक दिला. कित्याक तो आमचो गांव धाकटूसो गांव, पिसफूल गांव, तो माणकुलो गांव, तितून तेणी एक व्हडलोसो मेगा प्रोजेक्ट हाडला. 35,050 स्क्वेअर मिटर लँड ते दोंगराचेर प्रायवेट फॉरेस्टाचेर आपलो व्हडलो 650 फ्लॅट्स एंड 70 विल्लास घेवन येता आनी थिंगा आमकां जायते डिफिकल्टी जाता गांवांक. ते आमी ऑलरेडी आमी मिडियार तशे पत्रकार भावांक सांगला. सो आतां आमी एक अपील कोत्ताय आख्ख्या गोंयच्या लोकांक. फाल्यां आमचो जो प्रेमानंद भाव 7व्या दिसान जसो एंटर जाता ताका आमी रिक्वेस्ट केलो हो मोड म्हणून. जायते लिडर येयले, जावं MP येयले, MLA येयले, एक्टिविस्ट येयले, लोक येयले, पूण तो बाबडो कसोच आयकना, आमकांय आयकना, लोकांकूय आयकना, मिडियाक कोणाकूच आयकना, तशेंच MLA जावं MPक आयकना. ताका आमी गोंयच्या लोकांक आतां फाल्यां उलो मारतात, ताका येवन तुमची सहानुभूती दियात आनी ताका सांगात की तुमी आख्खो गोंयचो लोक. आनी तशेंच हांव पॉलिटिकल पार्टिजांकूय उलो मारता, एक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज. फाल्यां प्रेमानंद बाबाक तुमी आमी सांकवाड विलेज पंचायत सांकवाल हांगा 3 एक पिसफूल मेगा प्रोटेस्ट दवरला अगेन्स्ट दीस गव्हर्मेंट, अगेन्स्ट दीस विलेज पंचायत सांकवाल. तांकां आमी एक उलो मारया, रिक्वेस्ट करया. आमकां ह्या प्रेमानंद बाबाची हेल्थ इम्पॉर्टंट आसा, ताची लायफ इम्पॉर्टंट आसा, ताचे आयज बिगडला, परिस्थिती बिगडला. सो आमी ताका फाल्यां येवन ते पंचायतीक रियलायज करया. जे रुलींग पंच मेंबर आसा ते आमी 2 जाण ऑपोजिशन पंच सांगल्यार पासून ते आयकना. सो फाल्यां आमी सगळे बॉडीकूय रिक्वेस्ट करया की मांडे ते डिसिजन घेवचें आनी तें कन्स्ट्रक्शन लायसन रिवोक करचें म्हण ते इलिगली पंचायतीन दिला ते. सो आनीक पाटी अपील करता सगळ्यांनी फाल्यां 3 वरांचेर आमचे विलेज पंचायत सांकवाल हांगा येवन एक पिसफूल मेगा प्रोटेस्ट आमी करया आनी गव्हर्मेंटाचे तशें सांकवाड पंचायतीचे दोडे उक्ते करया. मंडे मिटींग तुमची पंचायत मांडे आमी फाल्यां अपील करतले सांकवाड पंचायतीक. ताका लागून आमी सगळ्या गोंयच्या लोकांकूय उलो मारता, तशें वेरियस पॉलिटिकल पार्टिजांकूय उलो मारता की तुमचो एक युनायटेड आमी अपील गव्हर्मेंटाक तशी विलेज पंचायत सांकवाडाक मारया की ताची लायफ धोक्यान आसा. त्या लायफाक लागून एक बरें डिसिजन आमी रिवोक करून घेवया आनी तशें भुटानी तरी चिंता आपूण गांवच्यावन व्हडलो जाल्यार ताका कोर्टान वचनी आमचे सांकवाड पंचायत रिवोकेशन डिसिजन घेता तेजेर. प्रोटेस्ट विलेज पंचायत सांकवाल 3 o'clock फाल्यां साडे. आयज जो थंय बसला प्रेमानंद बाब थंगाच जातलो विलेज पंचायत सांकवाल.